नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे कार्यक्रम आसा कविता फुल्लेली काणी आनी हे कार्यक्रमा खातीर हांव घेवन आयल्या म्हगेली कविता स्वातंत्र्य पुरुषाक निवेदना म्हूण. ही कविता हांव बरोवन सुमार एक 15-16 वर्साची जाल्ले म्हूण लेखतां. बहुशा हांव तेन्नानके सर्विसार आशिल्ली आनी निवृत्तीक आनी थोडे वर्स बाक आशिल्ले. तसो एक संदर्भारी एक स्वातंत्र्य दिनाचरणे संदर्भारी एक कवी गोश्टींतू म्हाका कविता प्रस्तुत करूंक आव्हान आयिल्लें. तेन्ना ते स्वातंत्र्य दिनाचरणे संदर्भेरी हांव बरयलेली कविता ही कविता. आनी बहुशा आमगेले वयोमानाचे बायल चेडवांनी आमी सान आसतना आमगे शिकवणे समयारी पुरा आमी मनान दवरून घेवन शिकिल्लेची आनी आमी पदवी पुरा पाविले आमकां एक उद्योग जावका म्हणलेले एक दृश्टीन. तेन्ना उद्योगा वचूका आमी स्वतंत्र जावका आमगेले पांयार आमी राबूका म्हणलेली एक उमेदी ते दिसांतू मस्त चड आशिल्ले. तेन्ना बायल चेडवाले शिकवणेक मस्त प्रोत्साह मेळता आशिल्लो समय तो. बायल मनशांनी स्कुलाक कॉलेजाक वचूका म्हणलेलेक आनी मिगील वयोमानाचे चिल्यो त्या वेळारी सुमार जन तांगेले धांची क्लास जाल्लेलीची लग्न जावन तांणी संसारस्त जाल्लेलो हांव पळयला. तांतू थोडे लोक कॉलेजावरी गेल्लीची पदवी पुरा जोडली तांणी आनी तांणी उद्योगाकय वचूका म्हणलेली एक उमेदी तांगेले आशिल्ली. मस्त जन म्हळ्यार आत्तां म्हणके प्रती हरी एक बायल चेडवा तांणी शिकताची आनी उद्योगा लागताची म्हणके नाशिल्लें. तेन्ना थोडे लोक वग्गी लग्न जावन तांणी संसारस्त जावन तांगेली जबाबदारी तांणी निभायसून घेवन आशिल्लीची आनी थोडेची बायल चेडवा तांणी शिकून ताजे उपरांत उद्योगाक वचूका स्वतंत्र जावका स्वावलंबी जावका म्हणलेले विचार मनांत भरून घेवन आशिल्लीची. तसल्यां पैकी हांव एकली जावन आशिल्ली. उद्योग मेळ्ळो सुमार निवृत्तीक एक 5-6 वर्सां आसत म्हणटना विविध रितीचे तापत्रय पुराय देशासूर जाले. म्हळ्यार आरोग्य समस्या चेडूं व्हड जेवचे एक संदर्भ तांकां आमी लागींची राबून घेवन तांगेले शिकवणे बद्दल गमन दिवचे गी नाजाल्यार तांगेले भविश्या बद्दल आमी चड गमन दिवका जाल्यार आमी घरकडे आसूंका जाल्लेली एक संदर्भ चड समंजस जावन आसतालो तेन्ना. आनी घरांत प्राय जाल्लेलो आवस बापूस आसतालीची तांगेले पळवण पळोवका हे पुरा म्हणटना उद्योगा वच्चे कितले समवें म्हणलेली एक द्वंद्व मनांत उठावचे एक संदर्भारी एक स्वातंत्र्य दिनाचरणेरी स्वातंत्र्य म्हणलेले आमगेले मठाक कसल जाल्ली तें स्वातंत्र्य म्हळ्यार स्वातंत्र्य हांवें न्हय ते वय परत एक बंधनारी आमी पडले हांवें म्हणलेलें असली पुराय जिज्ञासा मनांत येवन बरयलेले कविता हे. आयलुवे यो स्वातंत्र्य पुरुषा राखून आसात तुका अनादी काळाथावन. आयलुवे यो स्वातंत्र्य पुरुषा राखून आसात तुका अनादी काळाथावन. तुगेल विमोचना पावला स्पर्शा खातीर राखून बशिल्ली ही शापग्रस्त अहल्यांक एकवण पळय आयक. तूं आयलो भरपूर अवकाश घेवन. तूं आयलो भरपूर अवकाश घेवन 60 वर्सां फुडें जाल्यार अशी त्याग जाल्ली आमकां ही त्रिशंकू स्थिती. जाल्यार अशी त्याग जाल्ली आमकां ही त्रिशंकू स्थिती. शिकवण जाय म्हणलें आनी भोरून भोरून जमायलें. शिकवण जाय म्हणलें आनी भोरून भोरून जमायलें. घरा हुंबोर पार केले दफ्तरा भितर रिगले. घरा हुंबोर पार केले दफ्तरा भितर रिगले. समासम म्हणून घेतले. मळबा उंचाईकच पावले.
मळबा उंचा इकच पावले, मळबा वयर पक्षींची जाले. पूण आतां अविश्रांत पाकांतू निवत आस सकत. अविश्रांत पाकांतू निवत आस सकत. हासकुरे तोंड सयत धांपूक सकना दुखी. चितला धांवडीच्या पांयांक आयला दणू. मनपटलारी उद्देवून दिसता भेती. मनपटलारी उद्देवून दिसता भेती. पलतडी पावची फुडेची दोणी कायला वेरो. जूला खेळयत अस स्वयंनिवृत्तीची आशा. आयदंधूची मोरेंतू निस्तून अस जिवीत. आयदंधूची मोरेंतू निस्तून अस जिवीत. कुक्कराची उबेंतू सळसळेवनू. खतखतच्यो मनाच्यो उद्वेगू सोदून अस सीटी मारनू हगूर जावची वाट. आपणालेची वर्तुला भितरी घरदार सांबाळचे निश्चिंत मिगेल आवसूक पळयतना मनांत उदेता सवाल, हांव जोडील कसले आनी हांव होगडाईल कसले. हांव जोडील कसले आनी हांव होगडाईल कसले. थंड फातोर जावन अस परत अहल्या. थंड फातोर जावन अस परत अहल्या. वावूरन अस आपण्या लगीच आपण. वावूरन अस आपण्या लगीच आपण. ओ स्वातंत्र्य पुरुषा, ए स्वातंत्र्य पुरुषा, आयक मिगील निवेदन. तूं दिल्लेल स्वातंत्र्य म्हाका जाला बंधन. तूं दिल्लेल स्वातंत्र्य म्हाका जाला बंधन. यो तूं परत एक वेळा करी मिगेल बंध विमोचन. करी मिगेले बंध विमोचन. बंध विमोचन. वय हांवें सांगली तुमकां एक 10-15 वर्सां फुडें म्हणून. आतां म्हाका ही कविता वाजिता आसतना समो उडगासलें. स्वातंत्र्य मेळून 60 वर्सां रे त्या स्वातंत्र्य दिनाचरणे संदर्भार बरयलेलें कविता ही आतां स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सव वर्साचरण चलता आसा म्हळ्यार 15 वर्सां फुडें ही कविता बरयली. निवृत्तीक आनी थोडे वर्स बाकी आशिल्ले तेन्नाची मनांतू स्वयंनिवृत्तीची आशा उटायलेली आनी त्या संदर्भार ही कविता उद्दिलेली. आयलुवे यो स्वातंत्र्य पुरुषा, राखून आसत तुका अनादी काळा थावन. वय आमी पुराय बायल मनशां आमकां घराचे 4 वणटे मध्य सुनू एक स्वातंत्र्य जावका घरा हुंबोर दांटून भायर वच्चाक आमकां जावका जाल्यार शिकवण आमी जोडूंक आनी उद्योगा लागून आमी स्वावलंबी जावच्याक आर्थीक स्वावलंबन आमकां मेळचे खातीर म्हणून आमी एक स्वप्न पळयता आशिल्लीची. आनी तसल एक स्वातंत्र्य पुरुश आमकां कोणगे एकली येवन आमकां एक स्वातंत्र्य दिता. स्वातंत्र्य म्हळ्यार देशा मेळून स्वातंत्र्य म्हणलो अर्थ न्हय हांगा. आमकां बायल मनशांक आमी एक स्वयंबंदी जावन 4 वणटे मद्येंत आशिल्ले आमकां एक स्वातंत्र्य दिवं तसलो कोणय एकलो स्वातंत्र्य पुरुश येवका म्हणलेली एक स्वप्न पळयता आशिल्लीची. कडेन तो आयलो. तुगेल विमोचना पावला स्पर्शा खातीर राखून बशिल्ली ही शापग्रस्त अहल्यांक एक वेळा पळय आयक. वय आमगेले पुराण प्रसिद्ध अहल्या ती तिगेले बामणू गौतमान दिलेले शापा निमित्त फातोर जावन पळोवन आशिल्ली. मागीर कृतयुगांतू तिका रामान येवन तागे पादस्पर्शान ते शील वचून ती परत ती बायल मनीस जावन तिगेले शाप विमोचन जाता म्हूण आमी एक काणी वाजिल्ली आसा. तशीच आमी एक शापग्रस्त अहल्लीशी घरा भितरी बंदी जाल्यांची आमकां एक तसलो एकलो कोणगी येवन तागेल पावला स्पर्शान आमगेले शाप विमोचन करता आमकां बंध विमोचन दिता म्हूण राखून आशिल्लीची. वय तो आयलो तो कोणय आशा पुरो आमकां शीक म्हूण उमेद दिलो. आमगेलो बापूस आशा पुरो, आमगेलो भाव आशा पुरो, मालगड भाव आशा पुरो, कोणय आशा पुरो नातल्यार आमगेले गूर आशा पुरो. हिक शिकय ही बरें कोण शिकतली म्हूण सांगिल मनीस आशा पुरो कोणगी. अंतू तो आयलो येवन भरपूर अवकाश घेवन 60 वर्सां फुडें जाल्यार ही अशी त्या जाल्ली आमकां ही त्रिशंकू स्थिती. वय ताणी येवन आमकां एक अवकाश दिलो आनी शिकूं का उद्योगा लागू का म्हणून. शिकलेची उद्योगा लागलेची. शिकवण जाय म्हणलें आनी भोरून जमायलें. शिकवण जाय म्हणलें 10ची क्लासा करप वचेशील शिकवण
PUC जाल्लें, ताजे वयर पदवी जाल्लें, ताजे वयल्यार स्नातकोत्तर पदवी ताय जाल्ली. भोरून जमा आयले, घरा हुंबोर पार केले, घरा हुंबोर दांटून भायर गेलीच, दफ्तरा भितर रिगले, एक खंयची एक ऑफिसा भितर वचून काम करूं लागलीच. समासम म्हणून घेतले, कोणाक? दादल्यांक. पुरुशा समासम म्हणून घेतले. मळबा उंचाईक पावलीची, मळबा इतली उंचाईक, आकाशा इतले आमी येत्राय आमी पावलीचे. मळबा वयल पक्षींचे जाल्ले, आतां कोणेय आमकां धरतल ना, निमगितल ना म्हणलेली एक उमेदी, नवे काम मेळलेली उमेदी, आमकां सांबळ मेळटस म्हणलेली खुशी, त्या आर्थीक स्वावलंबना, त्या आमगेल्यांत भरलेली एक खुशी उमेदी, ताजीन आमी मळबा वयली पक्षी जाल्लीची. पूण आत्तत, पूण जाल्यार आत्तत अविश्रांत पाकांत निवतस सकत, अविश्रांत जावन पाक मान उब्बून वयर गेलेले ते पाकांत आत्त शक्ती निवतस, उणी जातस. हास्कुरे तोंड सैत ಧಂಪುಕ್ ಸಕನ ದೂಕಿ ತೊಂಡಾರಿ ಹಾಸಸ ಕೊಣಕೈ ಪಳೆಯು ತಕ್ಷಣ ಹಾಸುನು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ म्हणू निमगिताचे जाल्यार तो हांस तोंडा वयर मात्र आसता शिवाय भितर आशिल्ली दुकी ती वय उद्देवंक दिसता तोंडारी. ती दुकी धांपूक सकना आमगेलो तो हांसू. हांसकुरे तोंड सयत धांपूक सकना दुकी. दुकी मानसीक आशा पुरो, दैहीक आशा पुरो. दैहीकंतू आसताची, पांया गंटी दुकी सूर जावन आसता, नाना नमनेचे संदा दुकी आसता, पुरा नमनेची आरोग्य समस्या आरंभ जावचे पर्व घालतो आनी ताजे जोटूची मानसीक जावन घरय सांबाळका अशें ऑफिसांतूय दक्ष अधिकारी म्हणून सांगून घेवका, थंचे जालेली कितलीगी जबाबदारी निभायसूं का म्हणटना मानसीक जावनूय दुखी आसताची. दुखी गी ಒತ್ತಡ गी म्हळ्यार दबाव गी कसं गी ते आसता. चितला धांवडीचे पांयांक आयला दणू. चित्तल कशी धांवताले जिंकी म्हणटा आमी, ते चितलाचे धांवडीचे ते पांयांक आतां दण आयला, जायना धांवच्याक. मनांत आशा पुरो धांवया म्हणून, जाल्यार आंग आयकना, धांवच्या जायना. दण आयला. मनपटलार उद्देवंक दिसता भेती. मनपटल मना भितर आमी एक घट्ट जावन एक निर्धार घेतिलो, हांव शिकतली, हांव उद्योगा लागतली म्हणून. जाल्यार आतांच मना भितरी भेती आयल्या. भेती येवन पलतडी पावचे फुडेची दोणीक आयला वेरो. आलतडी तुकून पलतडी वचूका, वच्चे फुडेची म्हळ्यार निवृत्तीची प्राय लागीं येता ते वचून पावचे फुडेची इतले दणवा लागीं ते दोणीक वेर येवन ताचे बुडचेशी एक संदर्भ आयला. जुला खेळयतस स्वयं निवृत्तीच्या आशा, म्हळ्यार स्वयं निवृत्ती घेवची वे, हे काम आसून निवृत्ती घेवची वे, स्वयं निवृत्ती घेवची वे म्हणून मनांत एक विचार येता, घेवची की नाका, घेवची की नाका म्हळेली एक जुला एक हाजिरी हिंदलार ते आमकां खेळयतस. आयदन धुवची मोरीन तूं न्हेस्तून आस जिवीत. सगळो दिसू रात फाल्ले घरांत कितले आयदन घाशी परत आयदनां घालची मोरीन ती इतले आयदन ओट्टू जाताची. खंय सुंजत म्हणू देवाक गोत. त्या नमने आयदन घासून पुसून सगळे जिवीत आयदनां मोरीन तुची न्हिस्तून वतस की म्हणू मना दिसता. आयदन धुवची मोरीन तूं न्हिस्तूनच जिवीत. हे बरी एक हाजी खातीर शब्दा खातीर सांगलें. बरी आयदन म्हूण न्हय, ग्रहकृत्य एक नित्य तें सोरचें म्हूण ना. आज केलेलें काम परत फाय. आयदन म्हणलें, वस्त्र म्हणलें न्हय, आनी कसं गी रांदप म्हणलें, केल्लेलें काम आज केलेलें फाय केलेलें पर. हातूंतल्यान निवृत्ती केदनास. वृत्ती तुकून पुणी निवृत्ती घेवेत जाल्यार ग्रहकृत्या तुकून निवृत्ती घेवच्या साध्य ना. कुक्कराचे उबेन तूं सळसळ येवन खतखतच्यो मनाच्यो उद्वेगू सोदूनस सीटी मारून हगूर जावची वाट. कुक्करा भितर आमी कसले शिज्जत घाला आमलेकुया, ते भितर खतखत येवन ताक्क पुणी एक मुक्ती आसा, ते
तात्तावळी सिटी मारता म्हळ्यार विजील मारता ते कुकर आनी ताजे भितर आशिल्लो तो दबाव चिके सडील कोण घेता जाल्यार आमकां बायल मनशांक ते वृत्तीनिरत बायल मनशांक तांगेल भितर खतखत येवच्यो विचारू तांगेल उद्वेगू तो हगूर कोण घेवची वाट कसली म्हणून तांकां कळना कसं करूं येता म्हणून आपणालेच वर्तुला भितर घरदार सांबाळचे निश्चिंत मिगेल हांव पळयतना मनांत उदेता सवाल हांव जोडिले कसले आनी हांव होगडायल कसले पळय घरान पळयल्यार हावस आसा ती जितल्या निश्चिंत तिगेल काम कसलें तितलें करून आरामेर आसा तिगे चेडूं बाळा चंद कोन्न तिणें एक वाट दाखयल्या पावयला एक दडा पावयला आनी कसलें तिगेल मना द्वंद्व ना आपण करचें काम करून जाला आतां निश्चिंत ती पारायण कसगी कोण घेवन ती जितलें आसा तिका पळयतना दिसता आपण्यान तशें जाल्यार इतले पुरो हातपाय मारून उद्योगा लागून शिकून पराय आपण कसं जोडले नाही आपण कसं होगडावन घेतले म्हळेलें दोन सवाल तिगेल मतीन तूं उदेता थंड फातोर जावनच परत अहल्या एक कालान तूं अहल्या शापग्रस्त जावन घरा भितर आसा तिका भायर वचूंक आशिल्लें तिका बंध विमुक्ती जावंक आशिल्लें जाल्यार आतां तें स्वातंत्र्य मेळ्ळें तसं ती जी अहल्या परत फातोर जाता आसा वावरून आसा आपणा लागींच आपण ती तिगे भितरीची तीची वावरून आसा ती होराट करता आसा आपण केल्लें समुगी चुकी आपण अशें केल्लें तुकून कोणा लाभ जालें कोणा नश्ट जालें ओ स्वातंत्र्य पुरुशा आयक मिगेल निवेदन स्वातंत्र्य पुरुषाला ती परत सांगता आयक मिगेल निवेदन तूं दिल्लें स्वातंत्र्य म्हाका जाला बंधन वय तूं स्वातंत्र्य दिल्ली न्हय शिकून पदवी जोड तूं उद्योगा लागा म्हूण तूं सांगलें न्हय जाल्यार तें पुरा करून तूं स्वातंत्र्य दिल्लेलेची म्हाका आतां बंधन शी जावचें जाला यो तूं परत एक वेळा यो आनी करी मिगेल बंध विमोचन भोशा उद्योगा क्षेत्रांत तूं इतलें पूर जाला गी तिका थंयसून ती आपास बंध विमोचन आश करता आसा वय आमगेले बायल मनशांगेले हणे बरें पळत शिगीम दिसता प्रत्येकान द्वंद्व उद्योग जाय म्हणटाची उद्योग करताची तातूंत यशस्वी जाताची जाल्यार परत मनांत एक सान एक द्वंद्व आपण आनी कोणागे अन्याय केलो वय घरदारांक म्हळ्यार घराचे आमगे सदस्यांक दिवका जाल्यार मोग दी न्ही कोरका जाल्यार काम कर न्ही पळवण समज दी न्ही चेडूं बाळाक कसलें म्हळ्यार एक द्वंद्व तिगे मनाक खावच्या लागता त्या संदर्भार ती परत बंध विमोचन करी म्हणून कोण तिका तें स्वातंत्र्य दिल्ली ही ते अव्यक्त ते एक शक्तीक म्हटल्यार तें स्वातंत्र्य म्हणलेलें एक हक्का त्या कॉन्सेप्टाक ती परत सांगता म्हाका बंध विमोचन करी म्हणून परत एक द्वंद्व हाजीरी ती राबल्या हुंबऱ्यारी हेतागी तेता म्हूण सांगून तसल संदर्भार उदेलेली कविता स्वातंत्र्य पुरुषाक निवेदन तुमकी ही कविता कशी लागली म्हणून अवश्य बरया येवचे हप्त्या अन्य कविता संगात हाजर जाता नमस्कार.